काल आज आनी फाल्यां भाशेंतय कोंकणी संगीतांतय साहित्यातय म्हज्या मोगाच्यानो तुमकां सर्वांक दायजी वर्ल्ड TV 24/7 तर्फेन हांव स्वागत करतां. तुमी कास्क म्हणलें नांव आयकलां आसतलें. कास्क म्हळ्यार कॅथोलीक एसोसिएशन ऑफ साऊथ कॅनरा. म्हाका दिसता कोंकणीच्या चरित्रेंत आनीक हांगाच्या क्रिस्तांव चरित्रेंत असलें एक लांब अवधीचें एक एसोसिएशन आसचें 111 वर्सांचें 111 years आसचें भारीच हांव चिंता पयलें हें संघटन आनी तितलेंच संगीत आनी लोकमोगाळ संघटन. ह्या संघटनांत हांव चिंता 2000 वयर सांद्या आसात आनी त्या विशयांत चड उलोवंक आमच्या सांगाता हांगासर हजर आसात परचापोर चुनायते जाल्ले आमचे अध्यक्ष रोनाल्ड गोम्स. मनेस्त बाब रोनाल्ड गोम्स तुमकां हांव आमच्या दायजी वर्ल्डा तर्फेन स्वागत करतां. नमस्कार आनी मस्त देव बरें करूं. म्हाका हांगा कास्काच्या तर्फेन हांवें म्हणयत म्हाका हांगा आपयल्या खातीर देव बरें करूं. देव बरें करूं. थोडी हांव तुका सवालां विचारना कित्याक म्हळ्यार सवालां तुका विचारचे तितलो व्हडलो मनीस न्हय हांव, कित्याक तूं एक खुद्द सेलिब्रिटी. कित्याक आतां कास्क कसो प्रेसिडेंट जाला म्हणून न्ही, पूण प्रेसिडेंट जावच्या पयलें हांव जाणा तूं रचनाचो क्रिश्चन चेंबर ऑफ कॉमर्साचो प्रेसिडेंट आसुल्लोय आनीक ताजे उपरांत हांव चिंता लायन्स क्लबाचो डिस्ट्रिक्ट गव्हर्नर आसुल्लोय. आमच्या क्रिस्तांवां पैकी इतल्या व्हडल्या हुद्द्यार बारी थोडे जाण गेल्यात आनीक तांचे पैकी तूं एकलो. देखून तूं ऑलरेडी ए सेलिब्रिटी आनीक त्या खातीर म्हाका दिसना तुका व्हडल्या कश्टांची गजाल. पूण थोडी विशय ज्यो म्हज्या तकलेंत आसात हांव तुज्या लागीं सारचें म्हणून आशेतां. कित्याक म्हळ्यार 3 संगती आसात म्हजे लागीं. एक परचें तुमचें तूं ताजे उपरांत चुनाय म्हळ्यार त्या दिसा तूं चुनाय जालोय. 111 एन्युअल जनरल बॉडी मिटिंगाचें एजेंडा एक आसा म्हजे लागीं. दुसरें आसा एक कास्का विशयांत ग्रंथ. हांव चिंता तुमच्या 100 वर्सांच्या संदर्भार 2014 इस्व्यांत हांव चिंता तो 13 इस्व्यान कितें गे आमचोच म्हजो इश्ट जॉन मोंतेरोन बरयल्लें ग्रंथ हातूंत कास्का विशयान सगळी माहीत आसा. पयली दुसरी गजाल तो आयल्या वर्देवादीन जालो. दुसरी गजाल. तिसरी गजाल म्हज्याच मतीन कितें आसा तें कित्याक म्हळ्यार परच्या पोरमुसार हांवूय कार्यकारी समितीचो सांदो कास्कांत. आनीक मँगलोर म्हणलें एक हांव ह्या वर्सा हांव चिंता 100 वर्सां जातात त्या इंग्लीश मॅगझिनाक. त्या तांचो एडिटोरियल बोर्डाचे मेंबर हांव एक मेंबर आसुल्लो. ही संगती धरून म्हज्या मतीन कितें थोडे विशय आसात ते तुजे लागीं विचारूंक हांव आशेतां. पयलो विशय हो हे कास्क म्हळ्यार कास्क म्हळ्यार सगळ्यांनी आमच्या सामान्य लोकांक वळखुचें कितें म्हळ्यार गटाघरांचें आनी तोटाघरांचें एक संघटन म्हणून. कित्याक म्हळ्यार हांवें आयकल्या प्रमाणें सत जावं पुरो पोट जावं पुरो हांवें आयकल्ल्या प्रमाणें जे तोटाघर या गटाघर आमचे गांवाक येताले कुडयाळ येताले ते विकेंडाक बार्बेक्यू करच्या खातीर तांणी हो संघ घडलोलो म्हणून हांवें आयकल्लें. कितल्या मट्टाक सत गजाल आनीक तुवें म्हाका भोवशा कास्का विशयांत संपूर्ण म्हायती दिजे म्हणून म्हाका हे थोडे संगती गुप्त आसात पूण लोकां खातीर आमच्या आयकतल्यां खातीर तुवें सांगूंक जाय म्हणून आशेतां. हरी एक ऑर्गनायजेशन तांकां म्हणटात पळय इमेज एंड बॅगेज म्हणटात ते हर एक ऑर्गनायजेशनान आसा. आतां हांव पोर प्रेसिडेंट जाता आसतना निजाय की एक फ्रेश मायंड म्हणयत हांव आयिल्लो थंय. ताच्या पयलें कास्कांत हांव एक्टीव जावन इनवॉल्व जालो ना. कित्याक म्हणून सांगल्यार एक म्हज्या लायन्साचे एक्टिविटीज आनी हेर विशयांत हांव एक्टीव इनवॉल्व जालो ना. पोर हांव प्रेसिडेंट जावंक एक कारण म्हणून सांगल्यार म्हाका सक्कड सांद्यांनी हांवें जायचें म्हणलें एक मानवे प्रमाणे सर्वानी मतेन हांव पुरो अध्यक्ष जाल्लो. आतां तुवें सांगिल्लें तें
कितले सत कितले फोट म्हाका हे निजायकी गोत्तो ना ओके पूण एक सत घालें म्हणून जाल्यार ताणें सुरू केल्लो उद्देश सुमार 111 इयर्साच्या वयर वय इनफॅक्ट हे स्टार्ट जाल्लें 1914 ओ 1914 बिशप पॉल पॅरिनाच्या टायमार वय हो संस्थो सुरू जाल्लो बिस्प पेरिनाच्या वेळार सुरू जाल्लो आनी त्या वेळार लायक प्रेसिडेंट नातले मागीर लायकांक प्रेसिडेंटशीप ताणें दिवंक सुरू केलें वय इन बिटवीन फादर बर्नार्ड डिसोजा तसो प्रेसिडेंट जावन तूं 16वो प्रेसिडेंट की ले प्रेसिडेंट वय म्हूण चिंता लायक प्रेसिडेंट हांवें आयकलां म्हणे वय वय 16वो वय देखून हे बऱ्या एका उद्देशान सुरू केल्लो हे आनी तो उद्देश आजीक जिवाळ आसा आनी अति बऱ्या उद्देशान तो मुंद वचून आसा ओके वय खंडी जावन तुवें उद्देश सांगतना म्हाका उडास येता कित्याक परच्या जुनांत जून 31 तारीखेर बेंदूरच्या हॉलांत आमच्या सेंटनरी हॉलांत एक व्हड आयवजाचें स्कॉलरशीप तांणी डिस्ट्रिब्यूट केलां एक 30,316 भुरग्यांक तांणी दिलां तितलेंच न्ही थंयसर आमचो बिस्प आसुल्ले आसात ते आमच्या संघटनाचे तुमचे हांव पात्रोन आनीक मायकल डिसोजा व्हडलो दानी तो आसलो त्या दिसा आनी त्या शिवाय हांव चिंता 1 लाख हांव चिंता 2 लाख गी आमच्या मणिपूरच्या भुरग्यांक स्टुडंटांक तुमी दिल्ले आसात व्हडलो एमावंट ती म्हाका बारी खुशीची गजाल कित्याक म्हळ्यार तुमी फकत बार्बेक्यू करनात बगर बऱ्या कामाक आमच्या तसल्या दुबळ्या धाकट्यांक सांबाळनासात म्हणले एक बारी खुशीची गजाल आतां म्हाका एक विशय म्हज्या मतीक येता तुमच्या बॅलन्स शीट पळयली हांवें बॅलन्स शीटीन हांव चिंता लगभग हांव सारके एमावंट सांगना लगभग 50 लाखांचो आस्त तुमच्या लागीं आसा फिक्स एसेट जावन दीत बँकांत जावन दीत एंडोमेंट फंड्स जावन दीत या कितेंय जावन दीत आसात आतां म्हज्या मतींत एक दुबाव मारता कित्याक म्हळ्यार पयशे जाल्ल्या पाटापाट या तुका खंयसर गोड आसा खंयसर साकर आसा थंय मूस भोंवतात आनीक आमचे मुये भोंवतात तुमी हे हो आयवज सुरक्षीत तरान दवरूंक कसली मेटां काडूंक चिंतल्यांत कित्याक म्हळ्यार तूं आतां नवोस आयलाय देखून तुका विचारता हांव कसली मेटां तुवें चिंतलें कित्याक म्हळ्यार तुज्या ल्हानशें न्ही संगत 50 लाख ह्या समाजीचे तुमच्या आदीन आसात तुवें विचारलें सवाल निजाय कितें वॅलीड एक संगत स्पश्ट सांगूंक हांव आशेतां आमचे फंड अत्यंत सुरक्षीत आसात आनी तातूंय खास करून एक ट्रस्ट केला ट्रस्टान ते सुरक्षीत आसात आनी आमी खंयचे आयिल्ले फंड जावन दी मिटिंगांक या खंयच्याय उद्देशाक आमी घडचिना युटिलायज करनात ते ह्याच उद्देशाक एक भुरग्यांच्या फुडल्या शिकपाक कॅरियर गायडन्स जाल्या प्रोजेक्ट्सांक ह्या भुरग्यांक शिकोवच्या विशयान तातूंय टिचर्स ट्रेनींग टिचर्स एनरिचमेंट प्रोग्राम आनी मात्र न्ही कितलेच इस्कॉलांक वॉटर कूलर्स फुटवेअर्स टू द पुअर चिल्ड्रन आनी रिसेंटली तुवें आयकलां आसतलें ऑर्गन डोनेशना खातीर आनी तें शाबीत उरच्या खातीर फादर मुल्लर्साक -80 डिग्रीचें तें फ्रीजर समेत दिलो सो अहल्या उद्देशांक जाता सो न्हू फंडा विशयांत इट इज व्हेरी सेफ हँड्स येस निजाकी खुशी जाली आनी म्हाका हांव तुज्या लागीं एक संगत सांगता तूं बेजार पावनाका कित्याक म्हळ्यार कास्क संघटन म्हणलें आसा म्हणलें आमच्या लोकांक खबर ना आसतली मस्त वर्सां 100 वर्सां जालीं म्हणटात पूण 100 वर्सां जावच्या पयलें जाल्यार खबर ना आमच्या लोकांक की संघटन आसा म्हणून म्हाका गुर्त आसतल्या प्रमाणे 2010 इसवेंत कोण ना आमचो डॉक्टर डेरिक
डेरिक लोबो तो रिटायर्ड जावन आयलो. युनायटेड नेशन्स आशिल्लो तो आनी तो ताका प्रेसिडेंट जावन विंचलो. आनी ताजे उपरांत जाय की कास्क उक्तें जालें. कास्क उक्तें जालें आनी हांव चिंता 2013 इस्वेन तुमी तुमचे 100 वर्सांचो जुबल्यो आचारशिलो आनी ताजे उपरांत हांव चिंता कास्क निजाय की एक आमच्या क्रिस्तांव लोकां मुखार आयले. ताजे टेकअप जालें. ताजे उपरांत हांव चिंता ती एक व्हडली चरित्रा तेंच. कित्याक म्हळ्यार मँगलोर मॅगझीन आसा न्ही. मँगलोर मॅगझीन इज नॉट ओन्ली अ मॅगझीन, इट कंटेन्स द हिस्ट्री ऑफ मँगलोर. ओके. हांवें तुमी हे जर वाचता जाल्यार या वाचलां जाल्यार या दुसरे आमचे लोक वाचता जाल्यार तुमी समजून काण घेयत हे सगळें बरयलां मँगलोर मॅगझीन पळोवन. आनीक मँगलोर मॅगझीन फकत आमची हिस्ट्री करता न्ही, आमचे पुरे जिणेचे पुरो हाल हवाल तातूंत आसात. साहित्य जावं दी, संस्कृती जावं दी, कल्चर जावं दी, भास जावं दी, सक्कट तातूंत आसा. देखून आमी फकत सबस्क्रिप्शना खातीर केलां अशें जावं नजो. कित्याक म्हळ्यार थोडीं पत्रां फकत सबस्क्रिप्शनाचेर तजी येतात. पूण तुमचे तसले संघटन फकत सबस्क्रिप्शनाचेर आसचें न्ही. कित्याक म्हळ्यार तो मँगलोर मॅगझीन गरजेचें आनी तें तुमचें हांव चिंता एक तुमचें ऑर्गन म्हणून थंय पळयलें तें मँगलोर हाडून हांवें ऑर्गन म्हणून बरयलां. कित्याक म्हळ्यार ऑर्गन म्हळ्यार तुमचो अंग तो तुमचो एक जीव आसा अंग आशिल्ल्या भशेन आनी तें बारीक गरजेचें. ती एक गजाल. दुसरी गजाल तुमी सांगले भशेन सबस्क्रिप्शनाची. तुमी म्हणलें 2000 संद्या आसात. पूण 2000 संद्यांत हांव चिंता कांय 1500 संदे अशेंच वगेत बसल्यात. ते कॅनडांत आसात, इंग्लंडांत आसात, अमेरिकांत आसात, ऑस्ट्रेलियांत आसात. ह्या खंय तरी गटार आसात जावं की पुरो, ह्या आमच्या कुडयाळ्यांत आसात जावं की पुरो. ते पूण टायम टू टायम तांचें देवें दिनात. आतां दुसरो एक विशय म्हज्या मतीक आयलो. एक हांव हे कास्क वाचून आशिल्लो. वाचतना 2004 इस्वेंत डॉक्टर मायकल लोबो तो मँगलोर मॅगझिनाचो एडिटर आशिल्लो त्या वेळार. आनी ताणें एक गजाल बरयल्ली 1930 इस्वेंत 1929 इस्वेंत सायमन कमिशनाक कास्कान एक नियो गेल्लो खंय डेलिगेशन येल्लें. आनी तें डेलिगेशन ह्या खातीर येल्लें की कित्याक क्रिस्तांवांचेर चड आनी चड दबाव आसा म्हणल्या खातीर दबाव आसा. देखून ताणें सायमन कमिशना पसून सायमन कमिशन आयिल्लें मात्र त्या वेळार ताणें हे डेलिगेशन येल्लें खंय हांगा तावन. आतां तुमी पळयशात जाल्यार जायते दबाव आमच्या कथोलीक सभेचेर आसात. चड लक्षिल्लें सांगचें जाल्यार आमच्या उळ्या द्विपाचेर आमच्या पावुरांत आनी ताजे उपरांत मोस्तुनमळेचे आमकां कश्ट आसात संकश्ट आसात. आमच्या कोंकणी क्रिस्तांव समर्थीचेर मस्तो दबाव आसा. कित्याक एक डेलिगेशन कास्कातावन वसोंक नजो म्हूण बगता तुमकां? एक विशय सांगचो तर आमचे पॉलिटिकल रिलेटेड खंयच्याय पार्टी जावन दी आमचे ऑर्गनायझेशन इज नॉट एफिलेटेड न्ही बट नॉट कनेक्टेड. पूण मणिपूरच्या स्टुडंटांक तुमी स्कॉलरशीप दितात तांकां शिकयतात. वय ते उद्देश दुसरो. ती थंय तावन आयिल्ले एक गजल ती बारी बेजाराची गजल आनी तांकां कोणी गजादार नातल्या स्थितीर ती हांगा आयिल्ली. तशें तुमी तांकां सपोर्ट करता. वय एक. आतां तुवें सांगलें उळियाच्या विशयान खंडीत जावन आमचो एक नैतीक सपोर्ट कथोलीक सभेक आसा आनी परच्या ताच्या अध्यक्षाक तांणी हल्लो केला सगळ्या पेपरांचेर आयला. वय आनी आमी तें कंडेम केलां आनी ताका ती फावती एक त्या मुखारलें डिपार्टमेंट तावन ताका एक भद्रती आनी तशेंच तांचेर हल्लो केल्ल्यांचेर एक क्रम आनी जे म्हणी आमी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशनाक एक आतां मनवी दिता. ओके. वय आमी प्रेस रिलीज आतां दिवंक वचोंक दिता. ओके. वय. आतां हेर विशय कितें म्हण सांगल्यार तुवें विचारलें आतां हें कालें हयले संगतेंत तुमी आमचो हें कालें ताचे सर्तीक ह्या कालें आसाचें जाल्यार
आमच्या गव्हर्निंग कावन्सिलाच्या मेंबरांक काण घेवन सगळ्या सांगाचा काण घेवन आमी डिसिजन काडटा शिवाय युनिलॅटरल ना युनिलॅटर म्हळ्यार तुमी फकत एकल्यान न्ही वय गव्हर्निंग कावन्सिलाच्या सगळ्या मेंबरांक मुखल्या दिसांनी येदोळी पयले मिटींग जावना ओके खंडीत जावन हांव चिंता प्रायोरिटी बेजीस ही एक विशय तुमी चर्चा करचे पडटलो म्हणजे चिंता न्हय फकत उळिया द्विपा विशयांत जायत्यो समस्या आमच्या लोकांक आसात तुमी म्हणटात वय थोडी म्हजी आर्टिकल्स मंगळूर मॅगझिनांत पब्लीश जायनात कित्याक म्हळ्यार ती पॉलिटिकली मोटिवेटेड म्हणटात पळय तशें जायनात हांव म्हाका ताजे विशीं बेजार जायना पूण हांव चिंता क्रमेण तिके वर्सां वेताना मंगळूर मॅगझिनान आनीक कास्क एसोसिएशनान ह्यो असले एका समस्या विशीं आमी खुद्द एक लिडरशीप घेजे म्हणून म्हाका भोगता तुजें सांगच्याक हांव पूर्ण सहमत म्हजो आसा आतां एक मंगळूर मॅगझिना विशयान सांगचें जाल्यार बहुशा इट हॅज गॉट इट्स ओन रेकॉर्ड या कितें म्हळ्यार अनइंटरप्टेड पब्लिकेशन फॉर द लास्ट 98 years yes इट डिडंट स्टॉप जावना इवन वर्ल्ड वॉरा समेत तें स्टॉप जावना कोविडान ती स्टॉप जावना दिस इज द ओनली मॅगझिन एक्झॅक्टली इट हॅज गॉट इट्स ओन रेकॉर्ड एंड हिस्ट्री टाइम टेबल आतां ह्या नव्या आय शूड से काल म्हणटात एडिटोरियल टिमांत हांव न्हू आतां नवो एडिटर जावन डॉक्टर पॉल एक्विनस आमचो आनी ताची एडिटोरियल बोर्ड आसा आमी परत एक एडिटोरियल मिटींग केलें आनी वी हॅव टू चेंज सर्टन थिंग्स इन द मॅगझीन सेटअप इटसेल्फ सो मोर ऑफ ए कायंड ते एक या दोन पेजी इवन कोंकणीचे आर्टिकल घालूंक हांवें उद्देश म्हाका तुज्या लागीं उलोवंक आसलो तो उलयता इल्ल्या वेळा उपरांत जायत वयता नाका आतांच उलयता हांव कित्याक कोंकणी भाशे विशयांत म्हाका खंडीत जावन उलोवंक जाय हांवें पळयल्या प्रमाणे आनीक हांवें खुद्द देखलेल्या प्रमाणे हांव कोंकणी मनीस हांव कोंकणीन बरयतां आनीक इंग्लिशांतय बरयतां कोंकणीन बरयतां आनी कोंकणी म्हजी मायभास म्हाका दिसता तुमच्या सगळ्या सांद्यांची सडाव सकडांची मायभास कोंकणी आनी सकट सांदे कोंकणी भास समजतात पूण तुमचे सगळे चटवटिको ज्यो आसात त्यो इंग्लिशान चलतात तुमचे गव्हर्निंग कावन्सील मिटींग इंग्लिशान चलता तुमच्या प्रेसिडेंटान उलोवंक जाप दिवची इंग्लिशांत पयलींच्या तुवें न्ही ताणें कोंकणीन विचारल्यार इंग्लिशान जाप दिवची तशेंच बाकीचे कितें हुद्देदार आसात तांणी जाप दिवची इंग्लिशांत हे इंग्लिशीचे ज्यो कितें म्हणटा व्यामोह आमी व्यामोह म्हणटा तशें म्हणना हांव व्यामोह सोडून कोंकणी कशें कित्याक थोडी इल्ली मेटां काडून आनीक हांव अशें म्हणना की कोंकणींतच करा म्हणना कोंकणींत मरा म्हणना पूण कोंकणी आमकां गरजेची बहुशा कास्क आमचें क्रिस्तांव कोंकणी लोकांचें संघटन आनीक तूं बऱ्या टायमाचेर अध्यक्ष जालाय देखून तुज्या लागीं मात्र म्हाका सांगूंक हांव शकतां कोंकणींत कित्याक आमी एक नवी वाट उक्ती करून नजो खंडीत आनी वत्त म्हजो उद्देश जावन आसा आमचे आनी एक संगत घाल म्हळ्यार कास्कांत आमची जनरल बॉडी मिटींग सोडल्यार सडाव जावन मिटिंगां जावची मुस्तुणी मिटिंगां जावची गव्हर्निंग कावन्सिलाची म्हळ्यार खंयच्या उद्देशाक तांणी आतां डोनेशन दिवचें या खालें त्या विशयांत आसल्यार ते गव्हर्निंग कावन्सिलाक तुका ताचो अनुभव आसतलो तूं त्या गव्हर्निंग कावन्सिलांत आसलोय आनी मिटिंगां सोडल्यार दुसरें कांय ना प्रोबेबली दॅट इज एक रिजन जावंक पुरो ते इंग्लिशांत जाता जावंक पुरो पूण मिटिंगां आनी मुखार ग्रॅज्युअली कोंकणीशांतावन कोंकणीक येवचे प्रयत्न कोंकणीशी ना हांवें पळयल्या प्रमाणे इंग्लीश कोंकणी जाल्लें जाल्यार मागीर येवण्णें आसलें पूण हांव चिंतना कोंकणीशी चलता म्हणून कित्याक म्हळ्यार थोड्या संद्यांक सांगून नजो तांची मायभास कोंकणी पूण तांणी उलोवचें इंग्लिशांतच वय आतां एज ए फर्स्ट स्टेप हांवें सांगले प्रमाणे आमच्या मंगळूर मॅगझिनांतच हांवें एक आमी एक चेंज हाडूंक चिंतलां एक या दोन पेजी कोंकणी भाशेन आर्टिकल्स आनी उरिल्ले आमच्या हांगाच्या
लोकल संस्कृती आनी कितें आसा त्या विशयांत आनी हर एका म्हयन्यांत एक एक थीम दिवन ताचे वयर आर्टिकल्स अशें विविध तराचे चेंजीस तातूंत हाडूंक आमी चिंतलां आनी थोडे गरज नासले पेजीस आमी उणें करन एक मागीर इट हॅज टू वी हॅव टू चेंज अकॉर्डिंग टू द टायम वेळा काळा प्रमाणे आमी चेंज जायत आमी ते 111 yearsचे ग्लोरीकान येवन आमी जेवंक जायना वी हॅव टू चेंज इतले भरोसो खंडीत दिता ओके तुका हांव वडोल समस्या विशयान सांगलें हांवें त्या धाडा म्हज्या मतीक तितले समस्या तेजे डायरेक्ट येवनात पूण आतां म्हाका इल्लेशे जळकोन येतात समस्या दाखल्याक आमच्या समाजांत जावन दी राजकीयांत जावन दी सरकाराच्या हुद्द्यांनी आनी खंयच्यान ती सदस्य म्हळ्यार मतलब आमचे मेतेरपण बारी उणें म्हणून एक गाब आसा गाब न्ही सत गजाल पूण तुमी तें करूंक साद्य आसा म्हणून म्हणना हांव कॅथोलीक सभा ही जायत्या संगतीन ह्या विशयांत वावुरता तें हांवें खुद्द पळयलां कॅथोलीक सभा ह्या जाग्यान ह्या रितीर कांय तरी आमी करूंक जाता गी आनी जायते आमचे आतां ग्रामपंचायत लेवलाचेर आनी मस्तू विंचून येतात ती बरी खबर कित्याक म्हळ्यार ग्रामपंचायत आमचे रूट देखून तें बदल्यार मात्र आमी वयर वचूंक शकता MLA आनी MP जायचेच म्हणून आमी आशिल्ल्या जायना हांव चिंता ग्रामपंचायत सुरू जायचें तें काम गेले थोड्या वर्सांत हांव चलोवन आसा पूण तुमी ह्या संगतींत कांय तरी पाठिंबो दिवंक साध्य आसा गी एक हांव म्हणचें जाल्यार 2-3 संगती 1-2 संगती न्ही एक पॉलिटिक्सान राजकीयांत आनी एक सरकारी हुद्द्यांनी हेच्या विशयांत आनी एक सरकारी कामांनी भरती जावच्या विशयांत कित्याक म्हळ्यार हांवें पळयलां कित्याक सडावत तुमी जाणात म्हणजे तसलेच आसात पयले जें घालपाक म्हळ्यार त्या वेळार म्हाका हांगा मेळटले 100 रुपया पाग तशें त्या संगतीन तुमी तुमचें कांय मेतेरपण आसतलें गी मस्त एक वॅलीड सवाल तुमी विचारला आनी खास ह्या संगती विशयांत मस्त ऑलरेडी मेतेरपण खाणींत आसा वय आमी वडील सांगल्या प्रमाणे आमी मस्त इस्कालांनी ते भायर शहराच्या भायल्या इस्कालांनी वचून कॅरियर गायडन्स जातालें हें दिता टिचर्स एनरिचमेंट ट्रेनिंग दिता तें आयकलां हांवें जाणा हांव फॅट्सी लोबो ती आसा मस्त वावर करता वय वय त्या दिशेन आनी म्हज्या परत्याक सांगता लायन्सान एक सिग्नेटेड प्रोग्राम क्वेस्ट प्रोग्राम हे वर्ल्ड वायड आमी करचे प्रोग्राम आनी हर एका वर्सा आमी ती मस्त इस्कालांनी इम्प्लिमेंट करता ते सेम ऑन दॅट सेम डायरेक्शन आय एम गोइंग टू डू हियर ऑल्सो कित्याक म्हळ्यार आमच्या भुरग्यांक तुमी सांगिल्ल्या प्रमाणे आमकां जाय फकत प्रोफेशनल एज्युकेशन लायक इंजिनियर्स डॉक्टर्स आनी ऑफकोर्स आतां थरावळ तराच्या आसात आनी आतां आमचे हें आसचें अमेरिका युरोप आनी तल्या शिवाय गल्फाचें आतां इल्लेशें उणें जालां थंय गेल्ले इट इज काय म्हणटात ब्रेन ड्रेन तें आमी आडायचेत आनी हें करचें जाल्यार आमच्या सिवील सर्वीस एग्जामाक आमी अटेंड जायचे आतां सिवील सर्वीस करतना हांवें तर कितलेशे प्रतिभावंत भुरग्यांक सांगतना ते म्हणटात करप्शन इज अ इश्यू हें तिकेशें अलार्मींग हें कितें म्हळ्यार आमकां जालें कामत नाका म्हणलें एक उलोवणें आमच्या भुरग्यां मदें चलता वय कितें म्हळ्यार वय कितें म्हळ्यार ते पोस्ट तें ओपन सिक्रेट वय तले कडेन पूण हो उद्देश आतां आमच्याच खास करच्या ऑर्गनायजेशनांत आमचो सेक्रेटरी पिटर पिंटो ताच्यान आतां एक कोचिंग क्लास हें इन्स्टिट्यूट ताणें सुरू केलां ह्याच उद्देशान आमच्या इस्कॉलांनी आमच्या भुरग्यांक तांचे फायनान्शियल स्टेटस आमकां गरज ना वी हॅव टू ब्रिंग देम to this and push them to
UPSC exam and these competitive exams Okay. and come up in the society and plus तुम्ही सांगले पॉलिटिकल वय राजकीय आमचे पंचायत लेवलार थंय मुख जाता वय ते मुखार वसना बोटान मेळचे आमचे आसचे वय 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 ते कित्या म्हणलें म्हाकाय समजना आनी ताका विविध कारणां आसूं पुरो पूण आमचे तेले ऑर्गनायजेशनांनी तांकां एक ट्रेनिंग दिवचें म्हणून म्हजो एक उद्देश एक गजाल तुमी सांगली करप्शना विशयांत कितें म्हणटात सगळ्यांनी म्हळ्यार तूं फकत राजकीयाच्या संगतीन न्ही सामाजीक एडमिनिस्ट्रेशनान ती आसा परच्या परस आमच्या किन्निगोळींत पट्टण पंचायतीच्या COक लोन्स घेताना धरलो ओके देखून हांव आमच्या तरणाट्यांक प्रत्येक तरान एक दृश्ट दिवंक आशेतां आनी सांगूंक आशेतां की तुमी भ्रश्टाचार जाता म्हणल्या खातीर कसलोय हुद्दो घेवंक फाटीं करिनाकात कित्याक म्हळ्यार खंयसर असलीं गडितां घडटात थंय क्रम घेवचें तसलें चलता ना म्हणना थोड्या कडेन असलीं भ्रश्टाचार मस्त नमणे चलता पूण थंय 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 घडताना धरताना आमचे दोळे उक्ते जातात देखून तुमी तरणाट्यांनी असल्या कामाक फाटीं सरचें न्हय पूण त्याच विशयाचेर उलयतना दोन संगती म्हज्या मुखार येतात एक ब्रेन ड्रेन म्हळ्यार आमकां एका तेंपाचेर हांगासर कांय एक इनकम नासली सांगलें हांवें 100 रुपया भाग घाल्लो म्हाका हांव बॉम्बे वचून कॉलेजींत शिकोवंक धरलें थंय 350 रुपया भाग आसलो म्हाका आनीक उपरांत गल्फांत गेल्या त्या दाडा गल्फ म्हणलो सर्ग आमकां दुसरी खंयची वाट नासली पयलीं गट आसलो गटा उपरांत मुंबय आसलें मुंबय उपरांत गल्फ पूण आतां तशें जाल्ल्या वरवीं हांव पळयतां आमकां जाल्ले कश्ट आमचेर आयिल्लीं विघ्नां आमचे पुरा कितें म्हणटात कुमेरी आनी गादे खाली पडल्यात कुमेरीन आनीक गादयेक वळचो मनीसच ना आनीक ते हांव चिंतां गळोवंक धरल्यार भोवशा व्हडलो बिजनसमॅन थंयच आसा व्हडलो बिजनसमॅन जावंक थंयच साध्य आसा कितल्या मट्टाक कास्क ह्या संगतींत खंय एक मेतेरपण दाखयत हे आमकां कितें हेल्प करीत कित्याक म्हळ्यार मस्तू कडेन पळयलां हांवें आतां पळयलां हांवें व्हडले व्हडले ग्रॅज्युएट्स इंजिनियरींग शिकुल्ले आपलें काम सोडून आपल्या गांवांत येवन बेसाय करूंक लागल्यात असल्या संगतींक तुमी कितल्या मट्टाक सपोर्ट करूंक हांव जाणा एक वर्सांत एक फावटी तुमी एक अवॉर्ड दितात कृशीच्या रंगांत शिवाय ताजे शिवाय कितें करूंक साध्य आसा वय रचनांत हांव रचनाचो प्रेसिडेंट जावन आसतना आसलो आनी रचनांत एक विशेष प्रशस्ती आसची कृशी रंगाक हांव चिंतना खंयच्या एक ऑर्गनायजेशनाक एक एग्रीकल्चर दितात प्रशस्ती दितात म्हणून आनी थंय आमी आयडेंटिफाय करून एक दिता त्या दृश्टीन कास्क त्या एरियाक येतो म्हणसर पावना मुखल्या दिसांनी आमी त्या विशयांत आलोचना करीत आनी एक पाठिंबो दिवयत कित्याक म्हळ्यार म्हाकाच गोत्त आसा कॅनडांत डॉक्टरेट एकलो मेळिल्लो मनीस तुमच्या किन्निगोळींत तो कोसता गादे कोसता आनी पार्ट टायम NIT सुरत घालून तो शिकयता असले मस्त दृश्टांत आसात आनी खंडीत जावन तो एरिया कितें म्हळ्यार आनी आमच्या कास्कांत मस्त जण तोटा सावकार आसा तांचे एग्रीकल्चरल बॅकग्रावंड आनी तांतूय आमचो आदलो सेक्रेटरी डॉक्टर आनंद पेरेरा ताचे रेकॉर्ड केला इनोवेटीव आमी खुद्द पळयलां ताच्या तोटांत एक स्प्रिंकलर 5 एकरे स्प्रिंकल करता यू वोंट बिलीव आय नो आय हॅव हर्ड अबाउट इट येस सो हे एक आमकां आसले बरी हांव चिंता तुमी सांगिल्ले एक विशय मुखेल्या दिसांनी आमी खंडीत जावन आमी करूंक मुखार व्हरूंक करता राजकीयाची संगत उलोवचें जाल्यार हे कास्क खंयच्या कशें चड टिल्टींग आसा हांव जाणा खंयच्या सायडीक खंयचें टिल्टींग आसा म्हणून हें टिल्टींग इल्लेशें उणें करूंक साध्य आसा की फकत काँग्रेसाचें कुशीन येचें टिपू सुलतानान चड म्हणचें टिपू सुलतानाचेर आमकां केल्लो दिल्ले बनपास सकट जाणात तशें आसतना टिपू सुलतान म्हळ्यार ते काँग्रेस पार्टीचे एक
मेन विशय तो टॉपीक ती एजेंडा तो पूण हांव म्हणना की खास करून सपोर्ट करूं नजो म्हणून पूण मुजे सवाल हे आमी केदळ मुसर गोळी रुखाक मुकळचें एकाच रुखा मुकळचें आनी फांटो कुडके जाल्ल्या उडले सकयल पडचें ह्या विशयान तुमी कितें म्हणटात? सर पॉलिटिक्सा विशयांत हें एक काय म्हणटात क्रिस्तांव आमी एका पर्टिक्युलर पार्टीच्या कुशीन वंदून आसा म्हूण हें एक जनरल नोशन एक चिंतप. पूण हांव चिंतना तें कितलें सत म्हणून हांव चिंतना पूण मेजॉरिटी जावंक पुरो कितें म्हळ्यार आतांच्या पॉलिटिकल सिच्युएशनांत आमकां थोड्या पार्टींनी आमकां दिवचो तो दबाव थोडे हें तें ताका एक कारण जावंक पुरो आनी हर एक आमकां कश्ट आयिल्ल्या वेळार एक पर्टिक्युलर पार्टी मात्र आमकां केदाळे एक सपोर्ट करता एक आमचे काले कश्ट हाळू करूंक आमकां सहाय करता म्हणल्यार तें सत. आतां ह्या विशयांत खास आतां आमी उलोवचें खास विशयांत पॉलिटिकल एफिलिएशन आमी कितलें तांगता तितलें उणें करता शिवाय तांचे वटू सेरोवचे आमचो उद्देश पूण आमकां खंयचें आतां ह्या स्कॉलरशिपा विशयांत आतां पळोवन आमी म्हज्या एक्सेप्टन्स स्पिचार आमी सांगलें तेंत आमी आतां स्कॉलरशीप दिजे जाल्यार आमी कोणाचे पयशे फंड्स हाडून आमी दिजे सोड न्हू आमी अशेंच स्कॉलरशीप काय म्हणटात प्लस इंट्रस्टार दिजे. आतां हे स्कॉलरशीप दिवंक गव्हर्मेंटाचे कितलेशे एजन्सी आसात. म्हजे प्रयत्न आनी मुखार कितें म्हणून जाल्यार तांकां एप्रोच करून आमी तांचे तावन भुरग्यांक मेळचे बरी करचो म्हजो उद्देश. वय सो दॅट आमचो आशिल्ले फंड दुसऱ्या बऱ्या उद्देशाकय आमी गळसूंक साध्या. गव्हर्मेंटान कितें मेळटा आमच्या भुरग्यांक तातूंत ती जाती म्हणना. आतां खास करून एक काल म्हणून जाल्यार आमच्या क्रिस्तांव भुरग्यांक मात्र न्ही फायनान्शियली हें आहल्या वीक असक्ता आहल्या एका भुरग्यांक आमी स्कॉलरशीप दिता. हें आमी गव्हर्मेंटाचे आशिल्ले फंडांतल्यान हाडूनचे स्कॉलरशीप दिवचे एक उद्देश आमचे लागीं आसा. हें आनी ह्या दृश्टीन आमी एग्जाम्पल दिवचें जाल्यार हांव गव्हर्नर आसतना म्हजे स्लोगन आहलो सेव वॉटर सेव लेक्स म्हणून 2019 आनी त्या वेळार हांवें हासन आमचो एकलो लायन मेंबर तो इरिगेशन डिपार्टमेंटांत टॉप ऑफिसर आहलो आनी पयलींच्या प्रायम मिनिस्टर देवे गौडाचो काळाच्या इश्टर ताच्या थ्रू हांवें पळयतना 2019 मोर दॅन 400 crores यूज जायन आसतना इरिगेशन डिपार्टमेंटांत आसलो आनी तेंत हांवें काण घेवन आमच्या लायन्स मेंबरांक तुमी यू आर द इन्फ्लुएन्शियल पीपल ऑफ द सोसायटी गव्हर्मेंटांत वचा आनी म्हणून हांवें एक प्रयत्न केल्ल्या वरवीं कावूर लेक तुमी पळयलो आसतो. कावूर लेक इम्प्रूव जावंक कारण दीस इज द कॉल गव्हर्मेंटान मोर दॅन त्या वेळार 1-2 करोड त्या हाका आयिल्ले आनी आज कितलो सोंपता म्हणून सांगल्यार तें इट इज ए उदकाचे एक व्हडलो सोर्स तो. बेंगलोरान तुमी पळयलां आसतलें लेक एनक्रोच केले वरी कितें परिस्थिती जाल्या म्हणून हें आमी ह्या दृश्टीन पळयचे. आमी 2 एक वो लेक एक हासनांत 2 लेक ह्या हाचे वरवीं डेवलप केल्यात. सेम हाचेर हांव खास करून ती अयले पुरा थोडे विशय गव्हर्मेंटांत हांव हाडूनचे एक प्रयत्न करता. बरी खबर निजाय की एक संतोश भरीत गजल तुमी उलयल्यात कित्याक म्हळ्यार कावूर लेका विशयांत म्हाका चड म्हळ्यार आमी आमच्या फाटल्यानच आसा आनी आतां हांव परच्या पोर गेलो थंय तें पळयलें हांवें लेक इतलें सुबीत केलां वॉकिंग ट्रॅक घाला दुसरी एक बारीक गरजेची संगत म्हाका उलोवंक जाय तुमच्या लागीं. आमची समाज एक व्हडल्या एका संकश्टांतल्यान पाशा जावन आसा क्रुशियल सिच्युएशन म्हणटा आमी ती आमचे युवा जण सडताव युवा जण आमचे आदले पुर्वाजी त्या संगतींत आसुल्ले
सोऱ्याच्या संगतींत आसुल्ले पूण म्हाका खुशेची गजाल कितें म्हळ्यार सोरो इल्लो 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 उणो जावन येता आमच्या समाजींत सोरो मस्त उणो जावन येता खासदारांच्या वेळारी सोरो वणसो इल्लो उणो गेला पूण बारी बेजाराची गजाल आमचे जायते तरणाटे ड्रग्सांत आनी ताज्याकी चड न्हयच तरणाटे बऱ्या बऱ्या हुद्द्यांनी आसचे डिप्रेशनांत आसात हांव तुका हें बऱ्या खऱ्यान सांगूंक शकता कित्याक म्हळ्यार हांव हें दीस रात पळोवन आसा ही हकिकत पळोवन आसा ह्या विशयांत खास करून कितें करूंक साध्य आसा की ड्रग्स ड्रिंक्स एंड डिप्रेशन आमी वडूल सांगले प्रमाणे लायन्साचें क्वेस्ट प्रोग्राम तातूंत एक विशय हो एडोलसेंट्स भुरग्यांक हें शिकप आमी 7th तावन दिवंक सुरू करचें आनी दॅट्स वॉट एक्झॅक्टली आमी क्वेस्ट प्रोग्रामांत दिवन आसा आनी सेम ह्या हातूंत हांव खास करून हें ऑन द सेम लायन्स हांव इम्प्लिमेंट करूंक प्रयत्न करता आतां हें ड्रग्साचे विशयान हाका जात कात म्हणलें खंयचेय ना खंयचेय हाका ते एज इज अ फॅक्टर आनी त्या आमी सांगलें 7th म्हणून सांगल्यार 12-13 वर्सांचे भुरगे ते त्या वेळार आमी जर तांकां प्रॉपर शिकप दिलें ते खंडीत जावन हातूंत पाटी परतात हांव गव्हर्नर आसतना मिलान म्हणजे इटली मिलानांत एज अ गव्हर्नर इन्स्टॉलेशन आहलें त्या वेळा मॅक्सिकोचो भुरगो आमच्यांत धाकट्या भुरग्यांच्या क्लबाक म्हणटात लिओ क्लब म्हणून तो लिओ ताचें नांव म्हाका उडासना तो येवन ताणें ताची टेस्टिमनी थंय दिली आज जर तर तो खंयच्या व्हडल्या हुद्द्यार पावलो भुरगो तो आतां जर तर तो ड्रग एडिक्टन पुरा लगड गेल्लो आज तर हांव ह्या हुद्द्यार आसा येद्या व्हडल्या हुद्द्यार आसा तर ताका कारणंत क्वेस्ट प्रोग्राम म्हणून म्हणलो त्या दृश्टीन हांव खंडीत जावन हें एक तुवें सर विचारलें सवालाक म्हणजे दृढ हांव एक जाप दिता कित्याक जाल्यार ह्या दृश्टीन आमी मुखल्या दिसांनी 7th वयल्या भुरग्यांक अप टू 9th आमी हें एज्युकेशन दिता आनी ताका जाय साहेत मायेत पूर आमचे लागीं आसा खास करून न्ही लायन्सान तें हांव करता म्हणल्यार बरो जावन दिता ओके कित्याक म्हळ्यार हांवें पळयल्या प्रमाणे एक व्हडलें आमच्या समाजाचेर आमची समाज म्हळ्यार फकत क्रिस्तांवांची न्ही व्हडली समाज हे डिझास्टर आमच्या समाजीन एका परिहार आसा की म्हणून हांवें खास लागीं सारचें वय परिहार म्हळ्यार सर हातूंत आमी कॉर्डिनेट करयत दुसरे संघ संस्थांक वचून हांकां कशें रिहॅबिलिट करयत म्हणून आमी तांकां ह्या वेळार आमी सहाय करयत सोड न्हू आमच्यांत म्हणलें एक वेवस्था जाता म्हणून सर ह्या तरान मात आमचें साध्या हातूंय सरकारी मेतेरपण साध्य आसा की सरकाराचे सुमार हे आसात अहल्या संस्थे थ्रू तांकां आमी एक सहाय करयत आनी करूंक जाता ह्या दृश्टीन आमी खंडीत मुखल्या दिसांनी आमी चिंता आडयता तुमी ओके न्ही हांव तें ती सार नासलो तुमी सरकारची खबर सांगली सरकार म्हणून आमी तर सरकार पूण सरकारांत न्हू ह्या कार्यांक कास्काक स्पेशली इन पर्टिक्युलर कास्काक सरकारांत न्हू ह्या आमच्या DSC तावन आमच्या DSCचो विगा आमचो बिस्पो तुमचो पात्रोन आमच्या कास्काचो पात्रान त्या खातीर म्हाका कितें एक मतींत आलोचना आयली ह्या इसारी म्हणून भोगलें DSC तावन ह्या सरकारांत न्हू कांय तरी देणगी मेळटा गी म्हाका खबर ना कितें म्हळ्यार आमी आतां सांगले प्रमाणे हांव एक फ्रेश जावन हांगा पूण हांवें विचारले तुका खबर काडटा पूण म्हाका गुत्त आसल्या प्रमाणे येदोळ आमकां कळ्ळें येवन म्हाका भोगता
पूण खचित हांव ह्या विशयान सांगूंक जायना म्हाका वय वय या ओके निमाणे एक सवाल विसरता हांव Yeah. निमाणे सवाल न्ही तुका सवाल हांवें म्हळें सवाल विसरचे तितलो व्हडलो मनीस न्ही हांव एक विशय म्हाका विचारूंक जाय तुमचें मुखलें कितें प्रोग्राम इमिडिएट कांय तरी आतां तुवें सांगली मस्त सांगली म्हाका ताजे शिवाय खचित तुज्या तर्फेन कित्याक म्हळ्यार परच्या पोर आमी एक 30 लाखाचें स्कॉलरशीप दिलां आनीक 316 भुरग्यांक आनी एक 1 लाख हांव चिंता हांगा आतां मणिपूरांतून आयिल्ल्या स्टुडंटांक स्कॉलरशीप दिलां येवच्या वर्सा कितल्या लाखांचे स्कॉलरशीप हांवें चिंतयेत साध्य आसा म्हणून एक विशय ह्या वेळार हांव सांगूंक अशें सांगलें म्हळ्यार सर आमचें खास ऑर्गनायजेशन काल फकत ह्या स्कॉलरशिपाच्या जावन आमी भायर येवंक प्रयत्न करता वय प्रयत्न करता हांव खंडीत प्रयत्न करता स्कॉलरशीप आसतलेंत ताच्या भायर आमचे आमी मुखार वचून वचचे जाल्यार आमचें मेमोरंडम ऑफ एसोसिएशन तें इल्लेशें चेंज कितें म्हळ्यार आमकां आतां कालें करचें जाल्यार ताच्या त्या परिधीच्या भायर वचोंक जायना अनलेस वी वय तें एक म्हाका एक तें संपूर्ण तरान एक ह्या आमच्या समाजाक खंयच्या तरान आमी सहाय करचें म्हणल्यार एका हाचेर हें आमचें एक चेंज करन एपार्ट फ्रॉम हे स्कॉलरशीप आमकां दुसरें तुमी एवढो सांगल्या प्रमाणे रिहॅबिलिटेशन ऑफ दीस ह्या ड्रग्साक संबंद जाल्ल्यांचें तें आनी एक म्हणजे एक उद्देश आसा एक मँगलोरांत एक आमचें क्लब कॅथलीक क्लब तें तांचो उद्देश आमच्या प्रायस्तांक एक थंय एक आसरो म्हण हांव दे कॅन स्पेंड टायम आमचें मस्त रिक्रिएशन मस्त कडेन तें एक कितें म्हळ्यार बँगलोरांत आसा मुंबय आसा गोवा आसा इवन चिकमंगळूर आसा आमचे कोडयाळ रोम आसा पूण इल्लो कर्स आसा कर्स आसा ह्या ही म्हणजे आमचो उद्देश आसा मुखल्या दिसांनी खंडीत जावन खास टू द आय वॉन्ट टू टेक टू द नेक्स्ट लेवल वय बाब रॉनी गोम्स तुमच्या लागीं हांव बरें उलयलो मस्त समस्ये मस्त संगती आमी उलयले हांव त्या खातीर तुमकां देव बरें करूं म्हणटा प्रत्येक तरान वेळ काडून हांगासर पावल्ल्या खातीर आनी तुमच्या लागीं मागता प्रत्याक भोवशा थोड्या तेंपा उपरांत तुमी आतां नवेच उद्योग हाडून गेला थोड्या तेंपा उपरांत परत्याक एकटी येवन तुमी कितें केलें आज तावन आयच्या उपरांत कितें ती क्रमांक घेतली जी आमच्या समाजाक उपकारा पडली त्या विशयान खबर दिशा जाल्यार बारीक खंडीत जावन परत्याक घेवंक येता देव बरें करूं काल आज आनी फाल्यां